नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज जालें मतदान. सांजे 6 वरां सावन मतमेजणीक सुरवात. राती उसरा मेरेन निकाल आसा अपेक्षीत. उपराष्ट्रपती पदा खातीर जाल्ल्या मतदानात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे जातले जैन उमेदवार सीपी राधाकृष्णन हांणी उक्तायलो विश्वास. जीएसटी फेररचणे उपरांत सर्वसामान्य मनशाक मेळटली थाकाय. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या खासा कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. इकोसिस्टम विशयाचेर आदारीत सर्फिंग ग्रे वेव्ज पुस्तकाचे मुखेलमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. पर्यावरण संतुलनाच्या अभ्यासकां खातीर पुस्तक थारतले लाभदायक मुखेलमंत्री. आणि 17व्या आशियाई चषक क्रिकेट सर्त आयज सावन संयुक्त अमिरातीत जाता सुरू. पयलो सामनो अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँगा मदीं राती 8 वरांचेर सामन्याक जातली सुरवात. पळोवया खबरो विस्तारान. देशाच्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज वेंचणूक जाली. आयज सकाळीं नवी दिल्लींत नव्या संसदीय भवन संकुलांत सकाळीं 10 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाली आनी सांजे 5 वरांचेर मतदान प्रक्रिया सोंपली. 6 वरां सावन मतमेजणीक सुरवात जाल्या. सांजे उसरा मेरेन वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडी म्हळ्यार सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार म्हूण महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आनी इंडिया आघाडीचे म्हळ्यार विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हूण सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हे उमेदवार रिंगणांत आसात. संसदेच्या नव्या बनिल्ल्या वास्तूंत ही वेंचणूक प्रक्रिया पयल्याच फावट जाता. जगदीप धनखड हांणी भलायकेच्या कारणा खातीर राजिनामो दिले उपरांत ही वेंचणूक जाता. उपराष्ट्रपती पदा खातीर मतदान प्रक्रिया सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पयलें मतदान करून आपलो हक्क बजायलो. केंद्रीय उर्जा आणि नवीनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद येसो नाईक हांणी लेगीत मतदानात वांटो घेतलो. राज्यसभेचे गोंयचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी लेगीत आयज सकाळीं आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज संसदेंत मतदान जालें. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश राय, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा, आदले प्रधानमंत्री आनी राज्यसभेचे वांगडी एच.डी. देवेगौडा हांणी आपलो मतदानाचो हक्क बजायलो. काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, लोकसभेचे विरोधी फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत सत्ताधारी आनी विरोधी राज्यसभा आनी लोकसभेच्या वांगड्यांनी ह्या मतदानात आपलो हक्क बजायलो. से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे. एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूर्व से होना है. सीक्रेसी आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी तो टोपी बता रही है मैंने किसे वोट दिया. हमारे उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब और बड़े पैमाने पर उनको वोट जा रहा है. Today's election is very good. So my leader Chandrababu Naidu is supporting Radhakrishnan. Definitely NDA Kotami candidate Radhakrishnan is winning. देशाच्या उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज मतदान जालें. राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे उमेदवार आनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हांणी ह्या वेंचणुकेंत आपलो विजय जातलो अशी प्रतिक्रिया एक्स समाज माध्यमा वरवीं दिल्या. The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. नेपाळ सरकारान समाज माध्यमाचेर घातिल्ल्या बंदी उपरांत व्हडा प्रमाणात आंदोलकांनी निदर्शनां सुरू केल्यात. नेपाळ सरकाराचेर कथीत भ्रष्टाचाराचे आरोप करून आंदोलकांनी काठमांडूंत फातरफेक करून हिंसक घडणुको केल्यो. जमावाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पुलिसांक अश्रूधुराचो वापर करचो पडलो. नेपाळ सरकारान फेसबूक, व्हॉट्सॲप, इंस्टाग्राम, एक्स ह्या सारकेल्या 26 समाज माध्यमांचेर बंदी घाल्या.
उपरांत हें आंदोलन सुरू जाल्लें. उपरांत सरकारान ती बंदी फाटीं घेतली तरी लेगीत भ्रश्टाचाराच्या मुद्द्यावेल्यान आंदोलन सुरूच आसा. कालच्या आंदोलनात 19 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 300 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात. पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हांणी ताकतिकेची सर्वपक्षीय बसका आपयल्या. काठमांडू, ललितपूर ह्या शारांत संचारबंदी जारी केल्या. नेपाळांत आशिल्ल्या भारतीयांक जतनाय घेवपाची सुचोवणी भारतीय विदेश मंत्रालयान दिल्या. मजगतीं उसरा जाल्ल्या राजकीय घडामोडींत नेपाळाचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल हांचे कडेन धाडिल्ल्याची खबर आसा. ह्या घडणुकेक लागून नेपाळांत सध्या राजनैतीक संकश्ट निर्माण जाला. नेपाळांत सुरू आशिल्ल्या घडणुकांच्या फाटभुंयेर कांय थळाव्या लोकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. माइती गठबंधन में हम वहीं पे थे, माइती गठबंधन में वहाँ से आगे बढ़ते हुए सब शांतिपूर्ण हिसाब से चल रहा था. वहाँ से हमारे पार्लियामेंट, आपको पता होगा, पार्लियामेंट के सामने आए. वहाँ बाहर से कुछ लोग आए. हम जेनरेशन जेड की तरफ से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले. वहाँ से बाहर से कुछ लोग आके वो पत्थर उत्थर फेंकने लगे. वहीं से जेनजी लोग भी गर्म हो गए, वही उनके ही पीछे पीछे चल गए, पत्थर उत्थर थोड़ा सा कर दिए. वहीं से फायरिंग शुरू हो गया. ये जो मेन जो लीडर हैं वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर और इनको सपोर्ट करने वाले जो पार्टीज हैं और उनके जो अंडर में जो लोग हैं वो नजदीक वाले जो इनका बेटे जैसा लगते हैं तो वो लोग हैं. तो इसमें तो सबसे बड़ा नंबर 1 पे आता है कि प्राइम मिनिस्टर ही आता है ना. कि दुनिया में अगर कोई सबसे घटिया कोई प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो हमारा देश का ही नाम आता है. ये हमारे लिए बहुत हमको डाउनफॉल करवाता है ये चीज़. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसो. कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ लड़कर ही जीती जा सकती है, अत्याचार सहकर नहीं. It's called taking back and not stealing. You robbed money from a country. We are just taking back what is ours. वो आजाद है, उसे पकड़ना तुम लोगों के बस की बात नहीं है. वो हवा का झोंका है जो तुम्हारी नाक के नीचे से निकल जाएगा. वंदे मातरम. भारत है हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर. आज फिर लेट? ये क्या मजाक बना रखा है? तुम्हारी इस महीने की सैलरी भी थोड़ी लेट कर दें? या स्पीक. फिर डिश रिचार्ज करना भूल गए? बेबी बस 1 मिनट. कब करोगे रिचार्ज? अब क्या देखूं मैं? तुम्हारी शक्ल नहीं. देख लेना. अरे तुम्हारा सीरियल मिस नहीं होगा. तुम समझ लो बस टीवी रिचार्ज हो गया. कैसे बॉस बन गया ये? पहले ही फ्री डिश लगा लिया होता तो फ्री में बेइज्जती तो ना होती. इंडिया का वन एंड ओनली फ्री फॉर लाइफ DTH सर्विस. ना रिचार्ज का झंझट, ना मासिक शुल्क. देखिए स्पोर्ट्स, सीरियल्स, न्यूज, मूवीज और ढेर सारी चैनल्स बिल्कुल फ्री. DD फ्री डिश. सिर्फ डिश नहीं, फ्री डिश करो. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार GST 2.0 फेररचने उपरांत गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. चेंबराच्यो अध्यक्ष प्रतिमा धोण हांचे सयत संघटनेचे हेर पदाधिकारी तशेंच कर आयुक्त SS गिल हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खासा सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. GSTंत केल्ल्या नव्या सुदारणांक लागून सर्वसामान्य लोकांक लाव जातलो. उद्देग संघटनांनी ह्या बदलाची म्हायती लोकांक दिवची अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. Simplified compliances helps the entrepreneurship and small businesses within growth and not only the त्या खातीर हाजो सगळ्यांत चड फायदो हो एक्सपोर्टर्स आनी टुरिझम इंडस्ट्री हाच्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो हाची हांव आस्त बाळगितां. आनी त्याच बरोबर गोवा इज युनिकली पोजिशन टू बेनिफिट ऑफ दिस GST 2.0. It is because of our growth in startup ecosystem, tourism linked industry and export oriented services. ह्या हातूंतल्यान हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात बेनिफिट्स आमकां दिसतलो. आमी हाजेर जर पळयता आसतले जाल्यार स्टेट लेवल कॉम्प्लिमेंटरी रिफॉर्म्स जर आमी करीत जाल्यार आमी हातूंतल्यान गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तुमकां कमीट करता एकदम ट्रान्सपरन्सी इनटू द सिस्टम अँड रिड्यूस द रेड टेपिझम. हे सगळे जितके आतां पर्यंत रिफॉर्म वयर पास जाला ते सिम्प्लिफायड करून लोकां पर्यंत कितले पावपाचे
ऑलरेडी माय जीएसटी ऑफिस हॅज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. 22 तारखेच्या उपरांत मॅक्झिमम इतले जे जाता तितकी ट्रान्सपरन्सी कशी येतली हाजेर आमी भर दितले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयांत किशोर शाह हांणी बरयल्ल्या सर्फिंग ग्रे वेव्ज ह्या पुस्तकाचें विमोचन केलें. हें पुस्तक पर्यावरणाच्या संतुलन संदर्भात अभ्यास करपा खातीर फायदेशीर जातलें असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उक्तायला. इकोसिस्टम ह्या विशयाचेर लेखक किशोर शाह हांचो अभ्यास आसा आनी ताचो लाव वाचकांक मेळटलो असो विश्वास लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो. बरेचशे फावटी विचार करता आसतना दे आर डिपेंडंट ऑन अदर काय कितें असो विचार करता. बट हो बूक रिलीज जाल्या उपरांत वी कॅन यूज देम म्हणजे यूज देअर आयडियाज यूज देअर इन शॉर्ट वी कॅन से डेड ह्युमन रिसोर्स फॉर फर्दर हाजो आमी उपयोग खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता. हो कन्सेप्ट तांच्यांनी पुराय जगा मुखार दवरला आनी सगळ्यांत बरी गजाल म्हणजे फिकी which is an organization which is working in the research, they have appreciated आणि तांच्यांनी त्याचो रिसर्च आणि बुक हो फॉर द नीती आयोग हा सर्वे करता आसतना तांचे कडेन मागला. ही बरी गजाल आसा आनी गोंय सरकारच्या दृश्टीन या अलॉंग विथ द MOU GDP आनी आमचो डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन हांच्या कडेन आशिल्लो MOU आनी ताका लागून ते करपाक शकले. म्हणजे फर्स्ट टायम इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया वीथ मेकिंग द पॉलिसी तातूंतल्यान गोंयांत केल्लो रिसर्च हो उपयोगाक येतलो. ही आमच्या खातीर प्राऊड मुवमेंट आसा. रस्तो सुरक्षा सप्तका निमतान पेडणे तालुक्यांतल्या कोरगांवच्या श्री कमळेश्वर उच्च माध्यमीक विद्यालयान खासा जागृताय कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पणजे येरादारी कक्षाचे पुलीस उपनिरीक्षक तुकाराम शेट मांद्रेकर हांणी शालेय विद्यार्थ्यांक येरादारी विशयक मार्गदर्शन केलें. जे इलेक्ट्रिक व्हेकल 250 वॅट आणि ज्याची स्पीड 25 ना 25 किलोमीटर पर आवर जस्ट लाईक अ सायकल तेका रेजिस्ट्रेशन ना लायसन ना न्हू. रेजिस्ट्रेशन ना म्हणजे कितें तेची जबाबदारी कोणूच घेवचो ना. समजा एक्सिडेंट जालो जस्ट लाईक अ सायकल जालो जाल्यार सोंपलो. तेची जबाबदारी एक्सिडेंट जालो तेच्या फाटल्यान कोण गुरलो तेका इन्शुरन्स काय मेळपाचें ना. दुसरी गोष्ट रस्त्या वयली जी स्पीड आहा विलेज रोड सुद्धा आसूं न्ही कमीत कमी 40 किलोमीटर पर आवर त्या स्पीडीन गाडयो चालतात. तेतून जर समजा ही 25 किलोमीटर जर गाडी स्टक जाली तर तेची जबाबदारी कोण घेवपाक तयार आसा ना. नो तेका लागून अशे व्हेकल रस्त्याचेर हाडूंक जायना आनी जी जबाबदारी घेयना ते घेवन कितें फायदो आसा. तेका लागून लायसन काडल्या उपरांत ना तुमी समज रेजिस्ट्रेशन ना हेचो अर्थ कसो नंबर प्लेट काडले म्हणटकीर रेजिस्ट्रेशन ना ना. रेजिस्ट्रेशन लक्षात जेन्ना तुमी म्हणटा आमी नंबर प्लेट काडटा सगळें रेजिस्ट्रेशन तशें जायना. तेका लागून हें वाहन कोणी घेवपाक जायना. बेतोडा पंचायत वाठारात कोडारच्या ग्रामस्थांनी नियोजित IIT प्रकल्पाक खर विरोध केलो. काल ह्या गांवांतले नागरीक एकठांय जावन तांणी सरकाराच्या भुमिके आड लोक आशिल्ल्याचें दाखोवन दिलें. स्थानिकांक विश्वासांत घेनासतना सरकारान घेतिल्लो निर्णय चुकीचो आसा. गरज पडली जाल्यार खर आंदोलन उबारपाची शिटकावणी थळावे ग्रामस्थ विश्राम गांवकर हांणी दिल्या. आता जी जागा आसा ही व्हॅलीज आनी डोंगर अशें आसा मावंटेन्स आनी व्हॅलीज. आतां हे कल्टिवेबल थंय कितें आसा एकदां IIT गेले जाल्यार ते दोंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळें नश्ट करतले आनी सगळें टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट करतले. मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले. म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले थंय मागीर परत हॉस्टेलां येतली अशें खूब मोठे एस्टाब्लिशमेंट आहे. आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून हें कॉलेज न्ही हेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता. इतले व्हडले डिपार्टमेंट इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट ज्या जाग्यार कोर्टाचे एरिया जी आसा कोर्टाची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे आमकां सगळें ते चिंतून उडयतले.
गांवचो सैम आनी गांव वाटोवपा खातीर ग्रामस्थ एकठांय जाल्यात. सरकारान IIT प्रकल्प दुसरे सुवातेचेर व्हरचो अशें आंदोलकाचे फुडारी संदीप पारकर हांणी सांगलें. कोणाक कांयच खबर ना, तेणी कांयच प्रोडक्ट करूं ना, जस्ट एक नोटिफिकेशन हाडलां आनी आमी एक कोडो IIT एक जागो हें केला 64/2 आनी IIT करता. इतलें मोठें जायना, तुमी लोकांक विश्वासान घेयात न्ही, बाबा हांगा कितले लोक येतले, कशें कितें आसतलें, पण हें कांयच सगळ्या लोकांक अंधारान दवरून कामाक चल्लां. इवन कोमुलदरेक सुद्दां तेंच्यांनी सांगलां तुमी जे शेअर होल्डर आहा पळय तांकां कांयच खबर ना, तुमकां खंय तरी पेपराचेर येयली आनी वॉट्सॅपाचेर येयली आनी थंयच्यान तुमी आतां मिटिंग्यो घेवपाक सुरवात केल्यो. तुमकां तेंच्यांनी कितलेशी विश्वासान घेतलेले आसा. ताका लागून IITचो खूब प्रयत्न जाल्लो आनी ह्यान फुडें खूब सरकारा कडल्यान दबाव जातलो, प्रयत्न जातलो, पूण तुमी तांकां बळी पडपाची गरज ना. ज्या जाग्यार तेंच्यांनी आज टार्गेट घेतलेले आहा पळय न्ही, थंय लोक स्ट्रॉंग रावले. आज जशी तुमी जे शेअर होल्डर आसा तशेंच मेळवले आसा पळय न्ही, थंय बारीक समाज एसटी लोक आसा थंय आशिल्लो, पूण ते स्ट्रॉंग रावले आनी मेळवले. ऑलमोस्ट तेंगेले जाल्ल्यान जमा आशिल्ली IIT, पूण लोकांनी सामको विशय घट धरलो, लोक रस्त्यार येयले आनी आज मेळवली पण निवडले. म्हणटकूच तुमकां जर नाका न्ही जाल्यार हो प्रोजेक्ट जावंक शकना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान देशांतल्या हेर भागा प्रमाण गोंयांत लेगीत 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मजगतीं सेवा पखवाडा पंदरस मनयतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पत्रकार परिशदेंत दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फाटल्या 12 वर्सांत देशभर चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांची माहिती ह्या कार्यावळी मजगतीं तळागाळा मेरेन पावोवपाचो हेत ह्या फाटल्यान आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. आत्मनिर्भर भारत आणि विकसीत भारत 2047 ही मोख नदरे मुखार दवरून वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात अशें लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. 17 तारखेच्यान 2 तारखेपर्यंत 16 दीस हे कार्यक्रम प्लॅन केल्या. पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक एका डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम एक तेजो पर्टिक्युलरली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, लोकल आमदार थंय वचून तो कार्यक्रम उद्घाटन करतलो. म्हणजे केन्ना यूथ, केन्ना महिला, केन्ना फार्मर्स, केन्ना वुमन्स ह्यो त्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जातल्यो. त्या त्या तालुक्यांतले त्या त्या डिपार्टमेंटातले मनीस थंयसर इन्वॉल्व जातले. डबल इंजीन सरकाराचो गोंयकारांक कितें फायदो जालो ह्या सेवा पखवाडा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वो लोकांच्या मुखार दवरता. आमी फक्त लोकांच्या मुखार दवरता आसतना वो फक्त तांकां फायदो जाला तो दिवपाकूच न्ही, तर उरलेल्या लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून हो कार्यक्रम आसा. चडांत चड म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्लें काम हे लोकां पर्यंत पावोवचें, ताच्या खातीर अशा पद्दतीचो 16 दिसाचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला आनी तेजो समेस्त गोंयकारांनी ज्या ज्या जाग्याचेर कार्यक्रम आसतलो त्या त्या सॅक्टरांत तो कार्यक्रम अटेंड करचो आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळ्या जाणांनी उपस्थित रावचें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. ये सिर्फ खेल नहीं, ये है भारत का जज्बा. वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय 4 मीटर्स. जहां हर चौका, हर छक्का बनता है जश्न का हिस्सा. जहां गोल्ड सिर्फ मेडल नहीं, हर भारतीय का सम्मान बन जाता है. हर खेल, हर खिलाड़ी एक ही प्लेटफॉर्म पर. लाइव मैच, डीप एनालिसिस और खास इंटरव्यूज. भारत के हर कोने से हर खिलाड़ी तक, हर खेल प्रेमी के दिलों की धड़कन. DD स्पोर्ट्स, देश का संपूर्ण खेल चैनल. विसो उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मॉरिशसचे पंतप्रधान नवीन चंद्र रामगुलाम 8 दिसांच्या भारत भेटेर आयज पावल्यात. आयज तांचे मुंबईत आगमन जालें. सध्याच्या तांच्या कार्यकाळांतली ही पयली द्विपक्षीय भारत भेट आसा. हाचे पयलीं 2014 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्या खातीर पंतप्रधान रामगुलाम भारतांत आयिल्ले. आयज सकाळीं तांचे मुंबय विमानतळाचेर आगमन जालें. आपल्या भारतांतल्या राबित्यांत पंतप्रधान रामगुलाम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी पंतप्रधान
नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास करपाचे आसात. वाराणसी, अयोध्या आनी तिरुपती हांगा लागीं ते भेट दितले. फ्रांसाचे पंतप्रधान फ्रांसवा बायरू हांणी संसदेंत विश्वासदर्शक थाराव हाडले उपरांत आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रो हांणी आपलो राजिनामो सादर केलो. फाटल्या एका वर्साच्या काळात प्रधानमंत्री पदाचो राजिनामो दिवपी बायरू हे तिसरे प्रधानमंत्री जावन आसा. राष्ट्रपती मॅक्रो आपले सरकार स्थिर दवरपा खातीर गरज ते प्रयत्न करीत आसा. बायरू हांचे आड सादर जाल्ल्या अविश्वासदर्शक थारावाचेर 364 आड 194 मतांनी हो अविश्वासदर्शक थाराव संमत जाल्ल्या कारणान 74 वर्सां पिरायेच्या बायरू हांकां राजिनामो दिवप भाग पडलें. इस्रायलाच्या जेरुसलेम रामोट जंक्शन हांगा काल दहशतवादींनी केल्ल्या भिरांकूळ फारपेटांत 5 जाणांक मरण आयलें आनी 7 जाण जखमी जाल्यात. इस्रायलाच्या राष्ट्रीय आपतकालीन वैजकी सेवा संस्था मॅगेन डेव्हिड आरूम हांणी ही म्हायती दिल्या. एक सैनीक आनी एक सशस्त्र नागरिकांच्या दक्षतेक लागून दोनूय दहशतवाद्यांक जाग्यारूच ठार करप शक्य जालें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. पिडेस्त कुटुंबिया प्रती तांणी संवेदना उक्तायल्या. भारत दहशतवादा आड शून्य सहनशीलतेच्या भुमिकेचेर ठाम आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. नवनीत कौर आनी मुमताज खान हांणी केल्ल्या गोलांच्या हॅट्रिकेचेर भारतीय बायलां हॉकी पंगडान सिंगापूर बायलां हॉकी पंगडाचो 12 आड 0 गुणांनी धुंवर उडयलो. भारतीय बायलां पंगडान आशियाई हॉकी करंडकाच्या सुपर 4 फेरयेंत प्रवेश मेळयला. भारतीय बायलां हॉकी पंगडान ब गटांतल्यान 2 जैतां सयत 7 गुणांची कमाई केली आनी पयली सुवात मेळयली. ब गटांतल्यान भारतीय पंगडा सयत जापान पंगडाक 7 गुणां सयत दुसरी सुवात मेळयली आनी सुपर 4 फेरयेंत प्रवेश केलो. ब गटांतल्या थायलंड आनी सिंगापूर ह्या पंगडाचे आव्हान संपुश्टांत आयलें. 17वी आशियाई चषक क्रिकेट सर्त आयज सावन संयुक्त अरब अमिरातीत सुरू जाता. पयलो सामनो अफगाणिस्तान आनी हाँगकाँग पंगडां मदीं अबुधाबी स्टेडियमांत जावपाचो आसा. भारतीय वेळे प्रमाण रातीं 8 वरांचेर सामन्याक सुरवात जातली. फाल्यां 10 सप्टेंबराक भारत आनी UAE पंगडां मदीं दुबयत खेळ जावपाचो आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या कांगडा जिल्ल्यांत आयिल्ल्या हुंवारग्रस्त परिस्थितीची हवाई पळोवणी केली. तांणी पुराय लुकसाणीचो नियाळ घेतला. पळोवणे उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी हुंवारग्रस्त वाठाराच्या फेररचणुके खातीर 1500 कोटी रुपया अर्थीक सहाय्य दिवपाची घोशणा केली. ह्या सैमीक आपत्तेंत मरण आयिल्ल्या लोकांच्या लागसरच्या कुटुंबियांक दरेकी 2 लाख रुपया अनुग्रह अनुदान म्हूण दिवपाचें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी घोशीत केलां. ते भायर जखमी जाल्ल्या लोकांक दरेकी 50,000 रुपया दिवपाचें लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलें. आपल्या ह्या भेटेंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांय आपतग्रस्त कुटुंबियां वांगडा भासाभास लेगीत केली. प्रधानमंत्र्यांच्या भेटे उपरांत केंद्रान केल्ल्या अर्थीक मजतीची म्हायती भाजपाचे फुडारी अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लीत दिली. SDRF में 3 गुना ज्यादा और NDRF में 5 गुना ज्यादा पैसा दिया है. हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश को पहले की है और आज प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ये भी तय हो जाता है, ये भी दिखता है कि एक देश के प्रधानमंत्री अपना कीमती समय निकाल के वहां पे गए और लोगों की सुध-बुध ली है, मदद करने के लिए आगे आए हैं. इसी तरह से भाजपा शासित राज्यों ने, त्रिपुरा छोटा राज्य लेकिन 5 करोड़ रुपया त्रिपुरा ने मदद भेजी. हरियाणा छोटा राज्य 5 करोड़ मदद उन्होंने भेजी. ऐसे भाजपा शासित राज्यों ने 5-5 करोड़ रुपया मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की है. सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री के हिमाचल और पंजाब के लिए भेजे हैं. ये अपने आप में दिखाता है कि आपदा और दुख की घड़ी में भी भाजपा और भाजपा शासित राज्य हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड के साथ खड़े हैं. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां मेरेन राज्यांत 2427.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्याची म्हायती पणजे वेधशाळेन दिल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. उपराष्ट्रपती पदा खातीर आयज जालें मतदान. सांजे 6 वरां सावन मतमेजणेक सुरवात. रातीं उसरां मेरेन निकाल आसा अपेक्षीत. उपराष्ट्रपती पदा खातीर जाल्ल्या मतदानात राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीचे जातले जैत. उमेदवार CP राधाकृष्णन हाणें उक्तायलो विश्वास.
जीएसटी फेररचने उपरांत सर्वसामान्य मनशाक मेळटली थाकाय. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साच्या खासा कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें मत. इकोसिस्टम विशयाचेर आदारीत सर्फिंग ग्रे वेव्ज पुस्तकाचें मुखेलमंत्र्यांनी केलें उक्तावण. पर्यावरण संतुलनाच्या अभ्यासकां खातीर पुस्तक थारतलें लाभदायक. मुखेलमंत्री. आणि 17वी आशियाई चषक क्रिकेट सर्त आयज सावन संयुक्त अमिरातींत जाता सुरू. पयलो सामनो अफगाणिस्तान आनी हाँगकाँग मदीं रातीं 8 वरांचेर सामन्याक जातली सुरवात. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.